Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. परिस्थिती कितें आसूं, शो मस्ट गो ऑन म्हूण बिंदास रावपी उपमुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार परत एकदा लायमलायटात. आपल्या डान्साक लागून बाबू सोशल मिडियाचेर बरोच फामाद. तातूंतच आतां बाबूच्या डान्साचो आनीक एक व्हिडिओ व्हायरल. पुतणीच्या हळदी वेळार बाबू आनी ताची फामील डान्स करतना दिसता. बाबू आनी कांय जाणांनी मास्क घाला, चडशांनी घालूंक ना. कोविडाच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरपाचे नेम खुट्याळाक. व्हिडिओ व्हायरल. बाबूक विचारल्यार तो सांगता तो आनी घरकान्न डान्स करता. हळदीची कार्यावळ ताचे घरची, सगळी SOP पाळून कार्यावळ. अरे माझ्या भावाच्या चलेचे हळदची. ओके सर. हळदीचा कार्यक्रम कळलं तुका? तो आमची फॅमिली एन्जॉय करताली. ओके सर. पण मास्क घालून सोशल डिस्टन्सची सगळे SOP फॉलोअप करून आम्ही करताले एन्जॉय. आमची फॅमिलीच झाली ती. कळलं का? आणि त्याच्यानं भावाची हे तुगेले हळद चाल झाली. हळदीचो कार्यक्रम तो नाही सर, ना लोक खूप दिसताले म्हणतात आणि तुम्ही मास्क घातलेले असतात, बाकीचे मास्क घालूंक ना. ना ना सगळ्यां मास्क आमची फॅमिलीच नाही रे. बरोबर सर. तुम्ही लोकांना किती सांगू शकता सर? हांव आणि माझी मिसेस नाचताली मरे. हा सर. नाही लोकांना किती सांगू म्हणजे दितात, म्हणजे लोकांना किती सांगू शकता, म्हणजे लग्न कार्याचे लोकांना म्हणता ह्या महामारी सगळ्यांनी SOP फॉलोअप करपाचे आणि सोशल डिस्टन्स दवरपाचे, एन्जॉय करपाचे. जाता तिथे लग्न समारंभ थोडा लोक संपाचो. ही आमची फॅमिली असलेली आणि फॅमिली भितर आमचा कोणाचा डाऊट ना. माझे कोणा क्षमता असलेला आम्ही करत असलेला प्रोग्राम. मुख्यमंत्र्यान नाईट कर्फ्यू जाहीर करताना काय निर्बंध घाल्ले. तातूंत लग्नाक 50 लोकूच आसचो म्हूण एक निर्बंध. जर हॉलांत तेंच्यांनी लग्न ठरयलां, 50 लोकांक घेवनूच लग्न करचें. पब्लिकाक आपयलां, तेंच्यांनी पब्लीक इनवॉल्व जावचें न्ही. स्वताहून पब्लिकांनी बी अशा पद्दतीच्या ह्या पब्लीक लग्नाक जे आसा हे वयचें न्ही. कारण प्रत्येकाक आपल्या लग्नाक खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येयले. बट आमी पळयलां की आमचे लोक मॅक्झिमम हे पॉझिटीव आतां पर्यंत जाल्ले आसा. ही आमची गॅदरिंग्स जी ज्या ज्या जाग्यार जाता, गोंयकारांची गॅदरिंग्स ज्या ज्या जाग्यार जाता, बऱ्याच जाणांचे म्हणणे पब्लीक तुमी ट्युरिस्टांक आतां पर्यंत अलाव करतले. बट आमकां चिंता आसा सगळी आमच्या ह्या लोकांची. ते गोंयान लोक रावता ते लग्नाच्या निमित्तान खूब लोक एकी कडेन येता, वेगवेगळे कडले लोक एकी कडेन येता. त्या खातीर खास करून म्हणजे फाटल्या लग्नाच्या सिजनाक किंवा शिमगो उत्सवाच्या सिजनाक हे खूब मोठ्या प्रमाणात शिमगो उत्सव, जात्रा आनी लग्नां ही खूब मोठ्या प्रमाणात जाली. आतांय परत आसा. त्या खातीर म्हणजे लग्ना खातीर परमिशन हे कंपल्सरी आसा. तांच्यांनी परमिशन घेवची. हॉलान लग्न केल्यार जाता विथ द रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ द 50 पीपल ओन्ली. आपल्या घरच्यांच्या मदीं लग्न करचें. बाबू कितें सांगता आयकात. तांच्या लग्नाक खंय फक्त 100-150 लोक आसतलो. आमच्या फॅमिलीकच इन्व्हाइट केल्ले, आमचीच फॅमिली. आणि आज लग्न सुद्धा हा ते 150 लोकां भितर. ओके सर. आमच्या फॅमिलीचे लग्न, भावाचे चलयेचे लग्न मतदारसंघातल्या एकट्याक सुद्धा इन्व्हाइट करू ना. कारण ह्या महामारी खातीर बरोबर. खाली 100-150 लोकां भितर आम्ही हा कार्यक्रम केला. आणि हळदीक आमचे 25 ते 30 लोक असलेले. सरकार SOP काढून निर्बंध घालतात. लोकांनी ते पाळचे म्हूण सरकार उलो मारता, हात जोडटात. मात सरकारांतलेच लोक ते पाळटात काय ना हो खरो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.